मिसाच्या सुरवातेक गीत घेवया गिताचो A11 पेज 5. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. प्रेदेच्या पावमणीनो सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. आयज आमी उडास करता मादर फावोस्तिना कोवाल्स्का ही आमची भारताची सांत जाल्ली आसा, तर आयज तिचो उगडास करता. आनी मादर कशी कोमेतान भितर रावन मागण्या वरवीं आनी आपले सेवे वरवीं तिणें एके भाशेन देवाक आपल्या जिवितांतल्यान मोहिमा दिली. आयज आमी लॉरेन्स मार्टीन फेर्नांदीस ह्या आमच्या भावाच्या मरणाच्या वर्साचो उगडास करता. देवान ताका आपोवन वेल्यार एक वरस भोगता. कसलेंय पातकाचें खोत उरलां जाल्यार तें धुवन काडूंक बेगीनच ताका बापाच्या गोपान घेवंक मागुया. आनी आयज आपलो वाडदीस समोर उमता आमचो व्हडलो सव इनोश, ताचे खातीर मागुया. बरी भलायकी, बरी मोत गिन्यान ताका फावो जावंक मागुया. आनी आमची जण एकल्याची भेट ही भेटोवंक आमी आयल्या देवाक मानता तसली जावंक आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातके सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पोगडो अपराध. ह्या पासत मागेर सदांच सांगपार मरे सगळ्या दुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परांत देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या कोस्ता मरणा वरवीं
लॉरेन्स मार्टीन फेर्नांडीस तुज्या पुताक आपणे सदां आशिल्ले पातकाचे बोगसणे दी. तुका सुपोर्नायेन ओळखून आनी रूप बघून सासणांक तो बागी जावं म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मोरबी तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. पागियोन पावलून गालेसियाकारांक बरयले चिठी वेले वाचप. भावा भयणीनो, पेद्रूक पयली पावटी मेल्ल्या उपरांत 14 वर्सांनी बार्नाबासाक घेवन हांव नव्यान जेरुसल्याक गेलो आनी तिताकूय हांवें म्हजे बारबर व्हेलो. देवान म्हाका अशें कळीत केलां देखून हांव थंय गेलो आनी जे मानाचे फुडारी आसले तांचे मुखार हांवें विदेशा मदें परगट करून आयिल्लें शुभ वर्तमान एकांतीक घेतलें. ना तर हांव निर्फोली वावुरता हो वावुरतलो अशें घडये जायत आसलें. पूण सुनोत केल्ल्या शुभ वर्तमान परगटचें काम पेद्रूक दिलां, तशेंच सुनोत करूंक नासलोल्या ते परगट करचें काम म्हाका दिलां म्हूण ताणें वळखून घेतलें. तो सुनोत केल्ल्या धर्मदूत जावचे खातीर जाणें पेद्रूक नेमला ताणेंच म्हाका विदेशां सोरी धाडला. आनी जाकोबान, केफासान आनी जुआंवान हे पवित्र सभेचे खांबे म्हूण लेखलोल्या मनशांनी म्हाका दिल्लें देणें मानून घेवंक आमी विदेशां सोरी आनी आपणा सुनोत केल्ल्या सोरी वेचे म्हूण थारायलें. आनी एकताराची खुणा कशी तांणी म्हाका आनी बार्नाबासाक हात दिलो. गरिबांचो मात उगडास दवरूंक तांणी आमकां सांगलें. तो तशेंच करूंक हांवूय जतनायेन वावरूंक आयलां. पूण केफास आतोनकेक आयलो तेन्ना हांव ताच्या तोंडार आड गेलो, कित्याक तो कोरी तें काम सारकें न्हय आसलें. जाकोबाचे कांय सांगाती येवचे आदीं तो विदेशां बारबर जेवतालो, पूण ते तोच सुनोतीच्या पक्षांतल्या मनशांक भिवन तो इल्लो इल्लो पाटी सोरलो आनी तांचे थावन पयस रावलो. आनी हेरा जुदेवांनी ताचे फोटोवण्याची अशी देख घेतली की बार्नाबास पर्यां ताका लागून तेच दंगेपणां करूंक पावलो. पूण शुभ वर्तमानाच्या स्वता प्रमाणें ते नीत सारके चलनात म्हूण पळयतच सगळ्या हुजीर हांवें केफासाक म्हणलें, जुदेव जावनूय तूं विदेशी कसो आनी न्हय जुदेव कसो जियेता म्हणटच विदेशांक जुदेवाची चाल पालूंक लायताय तें कशें? देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सगळ्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करा. सगळे म्हणया, सगळ्या संवसारांत वचा, शुभ वर्तमान परगट करा. सोमेस लोकांनो, देवाक वाखाणात, सर्वय पोरसांनो, लावेक नानवाडा. जबाब, सगळ्या संवसारांत वचा, शुभ वर्तमान परगट करा. ओचोल मोगाची ताची थीर खुशी, दयाल आमचो देव सासणांक विश्वासी. जबाब, सगळ्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करा. उद्गार. Sorves
आपली आपणायलोली भुरगीं जावच्याक देणें दिलां. आबा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो मारूंक तुमच्यान आतां जाता. सर्वेस्पराक जोय. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. Sorvespor tumche sobe asum, tumche sobe asum. लोका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान तुका सोम्या. जेजू एके कोणे मागणी करून आसलो आनी ताणें तें सोंपयल्या उपरांत ताच्या शिसांतल्या एकल्यान ताका म्हणलें, सायबा, जुवामान आपल्या शिसांक मागणी करूंक शिकयलें, तशेंच तुवें आमकांय शिकय. ताणें तांकां सांगलें, तुमी मागणें करतात तेन्ना अशें म्हणात, बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, आमचो दिसपटो ग्रास दिसाच्या दिसा आमकां दी, आनी आमचीं पातकां बोगोस, कित्याक आमच्या रिणान आसलेल्या सगल्यांक आमी बक्षितांव, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रेरेच्या बाबा म्हणिनो, दोग पक्ष कशे आमी पळयता. एक जुदेव लोक सुनोत केलोलो आनी एक ग्रीक लोक सुनोत करून आसलोलो. पूण ह्या लोकांक शुभ वर्तमान परगटूंक पेद्रूक देवान आनी 12 जाणांक वेंचून काडले आनी तांणी वचून ताका शुभ वर्तमान परगटलें, देवाची बरी खबर परगटली. आनी हें शुभ वर्तमान परगटलें तेन्ना आयज बागेवन पावलो म्हणटा, हेंच देणें आपल्याकूय देवान दिलां. आनी हें शुभ वर्तमान परगटूंक आपल्याकूय देवान वेंचून काडलां. आनी हें शुभ वर्तमान ताणें परगट केलें, न्हयच जुदेवांक पूण विदेशांकूय परगट केलें. देखूनच आयज बागेवन पावलो म्हणटा, म्हाका दिल्लें देणें तांणी मानून घेतलें. देवान आपल्याक आपयलां, वेंचून काडलां, शुभ वर्तमान परगटूंक म्हूण तांणी ओळखून घेतलें. प्रिदेच्या बाबा म्हणिनो, हें शुभ वर्तमान परगटचें देणें आमकांय जोणेकल्याक दिल्लें आसा. बावतिस्मा वरवीं आमकांय तोच पवित्र आत्मो पिवूंक दिला आनी होच आत्मो आमकां हीच देवाची आज्ञा आमकां दिता. आख्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. देवाची बरी खबर परगटूंक आमकांय जोणेकल्याक आपयल्यात आनी आमी जोणेकलो आमच्या जिवितांतल्यान ही बरी खबर परगट्टा. क्रिस्ताचो आमी गोवाय जाता. क्रिस्ताची बरी खबर आमच्या बऱ्या उतरां आनी बऱ्या जिविताच्या खोरण्या वरवीं आमी परगट करता. हेंच आमच्या भावान लॉरेन्स मार्टिनानूय आपल्या जिवितान केलें. ह्या संवसारान आसतना जेजू खातीर जियेलो, जेजू खातीर मेलो, जेजूक आपल्या जिवितांतल्यान परगटलो. तशेंच आमकांय जोणेकल्याक आपयल्यात. हें शुभ वर्तमान आमी आमच्या जिवितांतल्यान जिवूंक आनी परगटूंक. हो आयतार, ह्या म्हयनो मिसावांचो म्हयनो आनी मिसावांचो आयतार आमी समोर उमतेल्या. ही जेजूची आज्ञा आमकांय जोणेकल्याक आख्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. आनी हें शुभ वर्तमान परगटूंक न्हयच हांगा थंय भोंवची गरज ना. तशें आयज आमकां मादर फावस्टिना कोवाल्स्का ही आमकां एक देख दवरता. आपल्या खोबेतान रावन मागण्या वरवीं आनी आपल्या जिविताचे सेवे वरवीं
दुबड्या सगळें उदीक सेवा दिवन हुस्को दाखोवन तशें बागेवन पावलूय आपल्या पयल्या वाचपान म्हणटा दुबड्यांक विसरो नाकात, दुबड्यांक आदार दियात. आनी हे भाशेन तो म्हणटा ही बरी खबर तुमी परगट करात. आनी हेच ते माद्र भयणीन करून आपल्या जिवितांतल्यान आल्ताराचो मान सोडूंक पावली. आनी आयचे देवाचे उतर शुभ वर्तमान आमकां दाखयलां. जुवांव शिसांक मागणें करूंक शिकयलें तशें जेजूचे शीस म्हणटा आमकांय मागणें करूंक शिकय. आनी काय बरें सोबीत सुंदर मागणें आमच्या बापा जेजून शिकयलेले मागणें दिसा दिसपटे आमच्या जिवितांतल्यान आमी करता. तर हे मागणें करूंक जेजून आमकांय शिकयलें. तुजें नांव बापा पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, दिसपटो ग्रास दिसाच्या दिसा आमकां दी. आमची पातकां भुगोस, कित्याक आमी रिणांत आसलेल्यांक सगल्यांक बक्षिता आनी ताळणेन पडूंक आमकां दिवं नाका. काय बरें मागणें. हे मागणें देवाक आमी उबारता तेन्ना आमी देवाच्या संबंदान आनी पेल्याच्या संबंदान जियेता. मागणें जावन आसा एक लायफ लायन कशी आमचे मदें आनी देवा मदें सोमोन जिवंक, संबंदान जिवंक. आनी आज मागण्याचो फोड म्हटल्यार आमच्या जिवितांतली सेवा. तर मागणेंच केल्यार देवाक पावना, पूण जायती सेवाय आमी करूंक जाय. मागण्याचो जबाब म्हटल्यार आमी दुसऱ्याच्या गोजाक आदाराक आकांताक पावूंक जाय. देखूनच म्हणटलो 2 हातयेरां मागणें आनी तुजे सेवे चाकरेचें जिवीत जेजूची बरी खबर परगटोवंक 2 हातयेरां आमकां दिल्लीं आसा. ह्या हातयेरां वरवीं आमी जेजूक आमच्या जिवितांतल्यान परगटूंक, देवाच्या संबंदान जिवन मनशांची सेवा करूंक हें आमचें कार्य म्हूण ओळखून घेवया. आनी हेच आमच्या जिवितांतल्यान आमकांय देव जण एकल्याक म्हणटा आख्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. आनी शुभ वर्तमान परगट करप म्हटल्यार आमच्या बऱ्या उतरां, बऱ्या कोरण्या, बऱ्या देखी चाली वरवीं जेजूक आमी साक्षी दिवंक. तर हेंच करूंक ह्या बलिदानांतल्यान आमकां जण एकल्याक कृपा आनी आदार मागुया. आनी हेच देवान दिल्लें आमकां देणें पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक संवसाराक परगट करूंक आमच्या जिवितांतल्यान हेंच करूंक आमकां आदार मागुया. गीत घेऊया C37 पेज 44. सर्वेस्पराशेच्या रोस्तारा आमी तुका दिन वाचता. चवदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो मुडा आमी तुका भेटयता. प्रे तुवें दिला मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उडो दाखयलो. दिन वाचता चवदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाख वालीन दिला मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक दिवोन दाखयलो. सर्वेस्परा देवान आत्मीक मनान मागपाची लोक आमी बलिदान भेटयता. तो मागपाक बसले आसा. म्हज्या बाबा म्हणीन
विनोय मोज्यांनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मने आमच्या आनी आखे पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सासणाच्या देवा आमच्या बापा लॉरेन्स मार्टिन फेर्नांडीस तुज्या पुताचेर तुजो सासणाचो उजवाड फांकलो. तो सासणांक ताणें तुका भोगचे खातीर आमी नम्रतायेन भेटयता तो योद्न मानून घे म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां वारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो संवसाराचें तारण मनशा कुळाचें जिवीत मेल्ल्याचें पुनर्जिवणपण ताची उदेशी देवदूत तुका पोरणी पाठ करतात आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणांक संतोसतात. ताचे सांगाती आमचे ताळे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Palmarazo, सर्वेस्पर तूं, Covid, Covid, Covid. Palmarazo, सर्वेस्पर तूं, स्वर्गानी संसार बोल्ल्यान तुज्या वैभवान. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. ते स्पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोतले. हे म्हज्या उगडासाक करात.
바발다소 굴por고투야 Sumia Jesu ami houlogada ani ekasi klebieta Lepati tu voi Moanyoso ami tuje moron porgoda बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के प्रितमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी फेरामच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय सर्वेस्परा तुज्या चाकरा लॉरेन्स मार्टीन फेर्नांदीसाची काकूट कर ताका ह्या संवसारांतलो एक वरस फाटीं तुवें आपोवन मेलोय जसो पवित्र आसतना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवन जावं पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा मणाची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पळसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाची माई सांगाती बागेवन धर्मदुतां आनी सोरकाणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर मादर बागेवन पावुस्तिना कवल्स्का बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां माटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरबंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या मागण्याच्या जिविता वरवीं देवाच्या संबंदान जियो आनी आमची सेवे वरवीं जेजूची बरी खबर परगटूंक आमकां अदीक पवित्र आत्म्याच्या तिरान आनी बोडान बोर म्हूण जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान मागुया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान रेखता तर आमकां तुजें उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर बागांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजमोट चलयताय सासणाच्या सासणान सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात
देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. असतो जेजू मनीस जावन मनशा कुळाची सोडवण करूंक कुसार मेलो आनी आपले सेवेंतल्यान आनी आपल्या बलिदाना वरवीं आमची सोडवण केली. ह्याच ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्याक ह्या म्हाज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळोवन दिली. क्रिस्त प्रसाद शोच्या वेळार आमी गीत घेवया. गिताचो आग D7 पेज 50. D7.
प्रार्थुया. बापा बोकोणवाड्या नवी गोठायेच्या आनी सासणे जिविताच्या पोसनान तुमी आमकां दादोशी केल्याय. ह्या देण्या पासो तुका दिन वासून लॉरेन्स मार्टीन फेर्नांदीस आमच्या भावाक सोर पातकांतलो नितळ करून तुज्या गोपान सासणांक सूख मोगूंक घे म्हूण आमी विस्वासान मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सोर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवूंक तुमकां धाडटा. देवाचे बोड उपकार. शेवटाक गीत घेवया. गिताचो आग K4 पेज 141. जिविताच्या जिवितातूं तुझे जिवीत म्हाका लाबूं. उजवाडाच्या उजवाडातूं तुजोच उजवाड म्हाका दाखोव. बत्सुराच्या सांगात्यातूं बाबा सुरची म्हाका पावो. जिविताच्या जिवितातूं तुझे जिवीत म्हाका लाबो. उजवाडाच्या उजवाडातूं तुजोच उजवाड म्हाका दाखोव. वागसुराच्या सांगात्यातूं बाबा सुरची म्हाका पावो.
लॉरेन्स मार्टिन फेर्नांदेस या आमच्या भावाच्या मरणाच्या पयल्या वर्साचो उगडास करून देवाक आमी आर्गां दिली. फारीकपणाचो योद्न देवा बापाक भेटयलो. आतां ह्या आमच्या भावाच्या फोंडाशी आमी एकठांय जाल्या. ताच्या जिविताचें बरेंपण ओळखून घेवन देवाक दिनवासूंक आनी आर्गां दिवंक. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावन दी. आमी तुका आर्गां दिता म्हणुया. लॉरेन्स आमचो भाव ताच्या कुटुंबाक फावो जालो आनी ताचे वरवीं ताच्या कुटुंबाक जायतें बरें आयलें देखून ताचे वरवीं आमकां ताच्या इश्टांक तशेंच ताच्या कुटुंबाच्या इश्टांक बरें आयलें देखून तुवें ताका जायतीं देणी दिली आनी आमकांय तुवें हात पांय आनी दुसरी देणी दिल्याय देखून आतां आमचो जबाब जातलो. आमकां तुजो आदार दी बापा म्हणुया. आमचे मदेकत बरे मनीस आसात तांकां आमी ओळखूंक आनी तांचें बरेंपण मानून घेवंक. एकामेकाचें बरें उलोवंक आनी एकामेकाक बरें करूंक आनी दुसरो बरें करता तेन्ना ताका शाबासकी दिवंक. आतां आमचो जबाब जातलो. तुजे लागीं आमी मागता बापा म्हणुया. आमच्या भावाच्यो सगळी चुकी विसरून ताका तुज्या बरोबर सुकेस जिवितान घे म्हूण सगळ्या आमच्या मेलेल्यांक तुजी काकूट दाखय म्हूण सगळ्या आमची मागणी आवडे आनी वत्रेक शेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान सर्गीच्या बापाक उबारुया. आमचे बापा प्रार्थुया. बापा तुवें मनशाक रचून संवसारान घालाय आनी आमचे सगळ्याचे जिवीत तूं चलयताय. तर एकामेकाक आमी बरें करूंक आनी आवडूंक वावर करून कुटुंब आनी समाज नेटोवंक आमकां सुचय. आनी आमच्या सोंपलेल्या भावाक लॉरेन्साक तुज्या सासणाच्या सुखांत घे. ह्या आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं. सासणाचो विसो सर्वेस्परा ताका लाबोय. Week 10. Gustavo Brown, Sorotena, Lucia Boy, Loriduca, Amiduca, Duca Boca, Tudimus Kulezo.